रेव्हरंड फादर फ्रेडी जेदा कॉस्टाच्या यादीत दालगाद कोंकणी अकादमीन तांच्या जिणेचेर कोंकणी बागेंतलें परमळीत फूल ह्या आत्मचरित्राचें प्रकाशन केलें. फादर मान्युएल गोमसान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकाचे ताळगांव इगर्जेचो पॅरिश पाद्री कोसेसांव दी सिल्वान, फादर फ्रेडीची आवय आयडा कोस्ता, तोमाझीन कार्दोज आनी हेर मानेस्तांच्या हस्तुकीं ह्या आत्मचरित्राचें प्रकाशन केलें. ही कार्यावळ मडगांवां रवींद्र भवनांत जाली. वाव कोंकणी माचयेचेर बारीकसाणेन फादरान दिलोलो आसा. तातूंत सुरवातेक ताणें बरपावड कशी केली, तियात्र कला हाचे विशीं कसो तो ऑर्डर आयलो हें चित्रायल्या उपरांत फादरीन वाद्याक प्लीज बरोवंक लागलो. बाप्पा सांकोड तुमी जाणा आसतली, बाप्पा मुंबय वता, बाप्पाक सोट लागता, बाप्पा मंत्री जाता, हे सगळे बरोवपाच्यो ज्यो स्फूर्ती ताका आयली ताचे विशीं फादर गोमेसान बेस बरें चित्रायलो. ह्या पुस्तकान ताच्या वावराची मोलावणी केल्या, एव्हॅल्युएशन चड करून बऱ्यो वस्तू सांगल्यात. ती पळोवन फादर फ्रेडी सरकार खुशाल आसतलो. ह्या पुस्तका उद्देशी कोणाकूच सोकला घालपाचें मोल आमकां ना. फकत सोत आमी उलोवंक सोदता आनी सोत वाचप्या मुखार दवरूंक सोदता. तरी आसतना ह्या पुस्तकान बरयल्लें कितेंय सारकें नाशें जाल्यार वा आनी कसलीय माहिती वाचप्या लागीं आसा जाल्यार, ताचे फामिली लागीं आसा जाल्यार आमकां मुजरत दिवची. नवे खेळा मंत्री रमेश तवडकरान आदल्या सरकाराचेर खेळा मळार दुर्लक्ष केल्याचो सणसणीत आरोप केला. पुराय खेळा बजेट वापरूंक ना आनी गोंयांत खेळा सुविधा निर्माण करूंक ना अशी तवडकरान टिका केल्या. गोंय राज्यांत बऱ्यापैकी साधन सुविधा तयार करून गोंय आदर्श खेळा राज्य करपाची मोख तवडकरान दवरल्या. गोंयांत फुडें जावपा आशिल्ल्यो लुसोफोनिया आनी नॅशनल गेम्स थारायल्ल्या प्रमाण जाल्यार तवडकराची मोख पुराय जावंक शकता हातूंत दुबाव ना. पळयात आमचो खबराकार बबेश बोरकारान घेतिल्ली खेळा मंत्री रमेश तवडकराची मुलाखत. फाटली सरकार खंय कमी पडला दिसता तुमकां? की म्हाका सांगपाक दुर्दैव दिसता की फाटल्या सरकारान सुद्दां आज आमी पळयतले की गोंयचें जें बजेट दवरलें आसा न्ही तातूंत सादारणच्या 28 कोटी बजेट खर्च केलें ना. म्हळ्यार एखादो मंत्री जर पयशे दवरले खर्च करिना आनी हाजी तांणी दुर्दैव खंयचेंच ना रे म्हणून पूर्णपणे सरकाराचें दुर्लक्ष आसलें. म्हणून जी अपेक्षीत जो ह्या खेळांमध्ये ह्या डिपार्टमेंटामध्ये विकास जावपाक जाय तो जालो ना हें आमी मान्य करता. सगळ्यांनी गोंयकारूय मान्य करता. विजन म्हणटा आसतना की हांव बेजिकली फिजिकल एज्युकेशन टिचर. 10 वर्सां हांवें शारिरीक शिक्षण म्हणून काम केल्लें आसा. फाटल्या 7 वर्सांच्या कालावधीक एक संबंद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंटा संदर्भात हांवें अभ्यास केल्लो आसा. त्या अभ्यासा अंती कांय गोश्टी आसा. विरोधी पक्षाची भुमिका मांडटा आसतना ज्यो सरकारान ज्यो चुकी केल्ल्यो आसा त्यो दाखोवन दिल्ल्यो आसा. हांव मानतां आज एक खेळा मंत्री म्हणून म्हाका खेळा संदर्भांत ह्या विशयाक करता तेन्ना खेळ हो आसा न्ही, स्पोर्ट्स जो आसा न्ही तो गोंयच्या विकासाचो एक कणो असो हांव धरून वता. कारण जर आमी गोंयकार जर आमी शारिरीक मानसीक दृश्ट्या जर आमी सुदृढ उरले जाल्यारच आमी विकासाच्यो मोठ्यो कल्पना करपाक शकता. म्हणून म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान खेळाक गोंयच्या विकासाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खूब म्हत्वाचें आसा. दुसरो तेन्ना म्हत्वाचो विशय आसा तो गोंयचें जे स्पोर्ट्स टॅलंट आसा गोंयांत ल्हान आसा तें विकसीत करपाक खूब सोंपें. त्या दृश्टिकोनांतल्यान गोंयचें स्पोर्ट्स टॅलंट आसा तें हेरून ताका योग्य पद्दतीन ताका ट्रेनींग दिवन ताचो विकास करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर की गोंयांत जें लागणारें बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसा तें फुडल्या कालावधीक उबी करून गोंय हें खेळाच्या क्षेत्रांत सुद्दां एक वेगळ्या पद्दतीन मॉडेल म्हणून करपा येता काय कितें अशा तरेचो एक विशय घेवन वता. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसात जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटात तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेरूय तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यान खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.